मालीम म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. बाब ग्लेन आनी हांव हो विशय म्हाका दिसता आवर्तान फुर्ताडो मिनिस्टर आसतना हो फिशरीज तेन्नाच्यान विशय घेत आसा आनी ह्या विशयाचेर आज पर्यंत तोडगो मेळना. ती स्वता माफिया जावन बसल्या थंय जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण स्पीकर सर, फिशरीज मालीम फिशरीजा कडेन इट इज डिझल दिवपाक, सबसिडी दिवपाक, ट्रॉलर लावपाक, ट्रान्सपोर्टेशन चल्लां तें सगळें पयलें स्पीकर सर इज अ बीग कन्सर्न इन्क्लुडींग इलिगल सेलिंग ऑफ फीश इन दॅट एरिया. तर नुस्तें कोण विकता भितर, रिटेल अलाउड आसा काय ना, खूब प्रश्न काडल्या, कांयच जावना. पूण आतां फिशरीज मिनिस्टर आयिल्लो आसा, म्हाका कॅटेगरिकल एश्युरन्स दी की यू वील कम ऑन द सायट. हांगा असेंब्लीन बरयता एश्युरन्सीस सगळे बरें आसा. यू टेल अस वेन यू वॉन्ट, मायसेल्फ, ग्लेन, नीलकंठ, ऑल थ्री ऑफ अस वील कम. We will categorically on site physically you see what is the issue there and give necessary directions in the interest of Goikars, in the interest of maintaining that place. कित्याक तो place जाला mess speaker sir. Garbageचे कोणाक पडिल्ले ना, पंचायती कडे care ना, they don't even care for anybody. आणि हाज्या खातीर स्पीकर सर म्हाका तरी दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑन सायट येवन जितले आमी विशय काडले आनी आनीकूय विशय आसा जे हांव आतां हावजान आनी टायम वेस्ट करचो ना, यू कॅन टेक इट ऑन सायट. whether it's retail selling of fish, subsidy दिवना, डिझल दिना, दादागिरी खंय चल्ल्या, इलिगल कितले वाडयला, सगळे तुका थंय डिटेल्स मेळटले. आनी एक्सपान्शन करता आसतना स्पीकर सर, दीस एक्सपान्शन वॉज टेकन विदाउट अ थॉट प्रोसेस. इज मालीन टुडे प्रिपेर्ड विथ दॅट स्ट्रक्चर? जेन्ना प्लॅन केल्लो तेन्ना पयलीं प्लॅन केल्ले. आज ते रहदारी वाडल्या, लोक वाडल्या, संख्या वाडल्या, रस्ते तशे ना. तातूंत आर वी प्रिपेर्ड टू टेक द एक्सपान्शन ऑर डू यू नीड टू रिव्यू दीस डिसिजन? हे सगळ्यो गजाल्यो म्हाका दिसता तुमी थंय सायटीर येवच्यो आनी पळोवन मागीर वी वील टेक. आय वॉन्ट अ कॅटेगरिकल एश्युरन्स ऑफ द मिनिस्टर फॉर फिशरीज दॅट ही वील कम. केन्ना येतलो आमी येवन बरोबर जॉयंट मिटिंगेन थंय तोडगो काडया. Assure the honorable MLA that I will go into the detail to check the illegalities. And as regards to release of subsidy, speaker sir, आमचे कडेन 189 सुमार pending आसा for release of subsidies to the original fishermen. So ती आमी release करतले because it is already kept, sufficient provision in the budget is there. ना आमी गोंयकाराचे खरे गोंयकार आमी हांगा खंय भशेन हांगा बॉक्सां आपले निश्चय फीश विकपाचे आमी तांकां खंय भशेन विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम आमी तांकां परत ते बसोवपाचे हे आमी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवचे हावजाक. म्हणजे इतलीच मागणी आसता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव सदांच म्हणटा देवान ती फीश दिली जाल्यारूच वी कॅन हार्वेस्ट द फीश. ते पासत हे जे थोडे फिशरमॅन इनडिसिप्लीन करता, आय डोंट नो फॉर देअर ग्रीड ऑर फॉर देअर नीड. लॉर्ड हॅज गिवन अस सफिशियंट फॉर आवर नीड्स, नॉट फॉर आवर ग्रीड्स. म्हाका दिसता हें कितेंय पूण भायर उडोवपाक वा आपले मायट दाखोवपाक, रायट दाखोवपाक हिंग खुबशें चल्लेलें आसा. लास्ट टायम आमी रेज केल्ले, इवन इन कुटपणा देर आर ग्रुप्स विदीन ग्रुप्स. I don't know for what. If there is no discipline in carrying out their fishing activities, I will see that to utilize the sufficient laws under the Indian Penal Code or a Police Act. And I will discuss with CM also to maintain discipline in the respective fishing yard, speaker sir. कित्याक ना जाल्यार एक दीस येतलो, it will go beyond our hand. They may create law and order problem. And तुझे जे specific case आहे speaker sir, कोणा भायर उडयले ते तांकां मातसो तूं यू जस्ट गेट देम टू मी. आय वील हियर देम पर्सनली. आनी कित्याक भिवून भायर उडयल्या ओ कायद्याचेर भायर तेजेर इन्वेस्टिगेशन करुया. आनी विथ युअर हेल्प आय वील सी दॅट टू पूट डिसिप्लीन इन माली जेटी.